बाळका जेजू यो तुयो G2 पान 9 आणि 8 G2 पेज 98. Soglang tumka Dio Brodistiu, जेजू पाती युजेबियो मोंतेरो आपल्या जल्माचो 70वो वाडदीस 70th बर्थडे समोरुमता देवाक दिनवासता. ताचे बरोबर आमचेय दिनवास देवाक दिवया आनी ताचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. त्याच बरोबर आमाराल वाडो हांगासर रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत मागुया. बर्नर्ड बारिटो, फिलो आल्विस, युजीन फर्नांडीस, Merciana Fernandes, Caetano Alves, Marinel Almeida, Prince Alex, Piedad de Souza, Maria Caetana Po, Anita Gonçalves. आणि आकवार मारीची बेट ह्या कुटुंबाक तांचे पासत मागुया. Peter Viegas, Tony Afonso, Severina Fernandes, Candido Daes, Josino Timoteo, Philip Grau, Freddy Saldania. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. म्हज्या भावा भयणांनो, हे पवित्र गूट फावतीपुरी समारंभाक आमची पातकां ओळखून घेवया. सगलीं बरोबर. सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पुरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण परातून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या 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 काकूत सोम्या 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 काकूत प्रिसा 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 काकूत प्रिसा 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 काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थया. सर्वेस्पुरा देवा, तुज्या एकल्याच जोणीत पुता वरवीं तुवें आमकां नवी रचना केले.
तुझ्या काकलुतीच्या कर्तृत्वांचेर दयेन दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या येण्यावेली सर्व आमच्या आदल्या खोतांतली आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. सोफियास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. कल्पतल्या, बोश्टवतल्या, जुलूम दितल्या शांती कोनिश्टाय येता. ते केन्नाच आपोण्यांक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास थेवूंक ना. आपल्या देवासोशी ते केन्नाच लागीं सरूंक ना. होय, सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुंव्या खाल ताची सेवा करच्याक हांव पोरजांक नितोल ओंट दितलो. इथियोपियाच्या नदीच्या कांठार फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट करण्याची लॉस तुका भोगची ना. कित्याक तुजे मदल्या गोरविश्टांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी खालती पोरजा आनी इस्रायलांत उरल्यांती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतलीं. तूं कांय वायट करची ना. ती कांय वायट करची नात, फोटूय मारची नात, तांच्या तोंडान लोबाडी जीब मेलची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतली आनी विसव घेतली. सर्वेस्पराचे अवतार. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब ही पुरी जातलो. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळी म्हणया. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाटी वळटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नाच करता. बरी मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचे आयकता आनी सगल्या आकांतांतली तांकां निवारता. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जाचे कालीज दुखवलां खोंटवलां तांचे सरशीं सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन कोलवलता वलवलता तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकाच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदीच खास लावचो ना. जबाब. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah.
भेदभाव करिनाकाय तुजे पोरजेची पातकां बोगोस. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्याचो आसूं. Mateva pormone शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेजून म्हळें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शें येवन म्हळें, पुता, वच आनी म्हज्या दाकाच्या मळ्यांत आयज वावर कर. पुतान म्हळें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो. मागीर बापायन दुसऱ्या सर्शें वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परतीपाळून म्हळें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची कशी केली? ताणें म्हळें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, 2 वसूलदार आनी नायकिनी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जुवांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका स्वत मानूंक ना. पूण 2 वसूलदारांनी आनी नायकिनींनी ताका स्वत मानलो. ते पळोवन तरी ताका स्वत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदल्लें ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावां भयणांनो, ह्या दिसांनी आमी मातेवाचो 21वो आवेसवर नियाळटां. आनी हो मातेवाचो 21वो आवेसवर जेजूचे निमणे दीस जेरुजाल्या शारांत. पयलो तो मांड उमटिता सावकारांचे मंदिरांत, तांकां धांवडायता भितरले, म्हज्या बापाचें गोत तुमी चोरांची धोल केल्ली आसा. काल ताका मुखेल याज्ञीक, चीफ प्रिस्ट आनी एल्डर्स म्हणजे कोर्टाचे मनीस, सेनेड्रिनाचे मनीस प्रश्न करतात, कोणाची पदवेन हें तूं करताय. जेजू तांकां कावंटर क्वेश्चन घालता तेन्ना तांकां जबाब आसना. तुमी जुवांवाचें आयकोनात, म्हजेंय आयकोनात. आयज तो पोत्तून तांकांच म्हणटा, एक वोपार घालून, दोग पुतांची वोपार. आनी त्या कल्चरा प्रमाणे पुतान आपल्या बापायचें आयकूंक जाय. सांगलें म्हणटच आयकूंक जाय. पयलो आसा तो आयकोना. ना, तूं सांगता तें हांव करपाक तयार ना. मागीर दुसरो आसा न्हय, फकत म्हणटा, ओय ओय सायबा, रिस्पेक्ट दिवन, हांव तुजें कोत्ता तुवें सांगलां तें. मागीर तांचो वावर वो तांची मागीर जियोप दुसरे भाशेन. ना करचो ना म्हटलो तो बाबडो आपणाचें मन बदलता आनी बापायन दिलोलो वावर करता. दुसरो आसा तो सायबा, बरो रिस्पेद बा दिवन कोत्ता तुजें काम, पूण करीच ना. जेजू फारिजे ओदी करून याज्ञिकांक, वडिलांक एक वाटेन दवरता आनी दुसरे वाटेन 2 वसूलदार, नायकिनी, पातकी, चीफ प्रिस्ट आमी म्हणटा आनी एल्डर्स, वडील आनी मुखेल याज्ञीक तांच्या प्रमाणे हे सारके भायर पडल्यात साल्वासांवांतले. ओदी करून टॅक्स कलेक्टर्स, नायकिनी, पातकी, तांकां सोडवण ना. सोडवण आमची. हे तांच्यांनी मनान आपणाचे गोठ रिगयलोले आसा. पूण जेजू तांकां सांगता, हो पयलो पूत नायकिनी आनी हांचे भाशेन, नायकिनी आनी हे टॅक्स कलेक्टर्स आसात, 2 वसुलां आसात तांचे भाशेन, तांणी ना म्हटलें, पातोक केलें. पूण मागीर आपलें मन बदलून
देवाची खोशी सोदूंक ते वावुरले आनी देवाची खोशी करूंक ते वावुरतात. हाका लागून तुमच्या पयले ते देवाच्या राज्यांत वेतोले. तुमी तांकां पळयतले ते देवाचें राज भोगतात. पूण तुमी हय म्हटलां, पूण बरें जिवीत जियोवचे सुवाते तुमी खोटें जिवीत जियेतात. आनी वयल्यान तुमची रायट जाल्ल्या भाशेन साल्वासांव तुमचें देवाचें राज तुमचें जाल्ल्या भाशेन लोकांक पुरगुट्टात. साल्वासांव तुमकां चुकतलें. आमी खंयचेय वतान आसां गाय, आमचे कडेन जिवीत बरें आसा जाल्यार देवाक आर्गां दिवया. तरी आसून आनीक नवसोनी करूंक वावरुया. चीफ प्रिस्ट आनी एल्डर्स हांचे भशेन आमी जावचें न्ही. बरें जिवीत आसा जाल्यार लेट अस इम्प्रूव आवर लायफ. कितें सारकें ना आनीक बरें करुया. आनी आमचें जिवीत टॅक्स कलेक्टर वो दोन वसूलदार नायकिनी पातक्या भाशेन आसा जाल्यार हो काळ आमकां नातालांची परब येता म्हणल्यार आमच्या जिवितांत कितेंय सारकें ना तें सारकें करून बऱ्या जिविताची वाट चलोवंक. बेठोन आमी गायन गावया C20 कालवाराचो योद पान 30 आनी 6 C20 पेज 36. Kalvarazo onun baba Vedice poron atan sata Tu sos mogar vur Tove goida Da kale korda Igros mata Mogar baba म्हज्या बाबा भयणांनो, हें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वीस मानून घेवं. सर्वीसपुरा आमच्या खालत्या मागण्या आनी भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जा आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय तुजे काकलोतीन तूं आमकां राख म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वीसपूर तुमची सोवी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवी आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वीसपरां थंय उबारता. सर्वीसपुराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वीसपुरा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोर काळी आनी सोर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगल्या प्रवाद्यांनी पुरगुटले. उतरां वोडत्या मोगान आंकवार मारीन ताका सांबाळलो. जुवावान ताच्या येण्याचें गीत गायलें आनी तो येतोच ताका दाखोवन दिलो. आपल्या जल्माच्या गुटाक आदी फुडेंच संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. हे पोरी तो आमचे मदें येवचे वेळी
प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळू आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणीची. देखून देवदूतां आनी महादेवदूतां, सिंहासनां आनी पदव्यां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. खोश मरण सोसूंक आप कशेन तो पराधीन जालो ती राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें खालस घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खालस. नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो गूळ सुमया जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे गांवशीतले पियेताव. तितले पवित्र तूं बरो घेसो तुजे मरण बोरगोटाव. देखून सर्वेस्परा, सोमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खालस भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागीवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियाव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान ओथरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओथरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भागिवंत आंकवार मारी देवाची माये संगाती, तिचो भागिवंत जुजे तिचो पोती, भागिवंत दोन दुतांनी सर्त काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता
आणि ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान देवा सोरपोदवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकतोल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्तांत तुवें तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शेवताना गायन गावया. D308 सोम्या जेजू ये पान 7 आणि 8. D38 पेज 68. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावू गे. सोम्या जेजू आमच्या काळजांत रावू गे.
तुझे उजोड जाले आमचे मने विराट कोचे बाप्पा कडसून देऊन आयलो आमचे सर्व मनीसालो सासरांक तुझे उजोड जाले आमचे मने विराट कोचे सोया जेजू आमच्या काळजान राबुगे सोया जेजू आमच्या काळजान राबुगे मनशान सोयमान घालतो जालो सागरारू बंदिश्टी पडलो आमची बाबका काडूडयता शांती तुझी आमकां वांटा मनशान सोयमान घालतो जालो सागरारू बंदिश्टी पडलो आमची बाबका काडूडयता शांती तुझी आमकां वांटा सोया जेजू आमच्या काळजान राबुगे सोया जेजू आमच्या काळजान राबुगे प्रार्थया सर्वेस्परा आत्मीक पसोनाच्या खाणान दादोशी जावन आमी तुजे लागीं खालतीपणी मागता ह्या गुटांत आमी वांटेली जाल्ले वरवीं संवसारी वस्तूंचें जाणवायेन मोल करूंक आनी सुर्गेच्या वस्तूंक लोबदूंक आमकां शिकय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन मोगाळ बाबा बिरानो आज सकाळच्या दिसाक विमेन ऑफ होप ज्यो आमची भयणां आसात तांचो नातालांचो समारंभ जातलो आमच्या इगोजेच्या हॉलांत सकाळच्या दिसाक सांजे पेंजीम डिनरी पाद्रींक माद्रींक क्रिसमस सेलेब्रेशन पयलीं आमचे कुमसारां टॉक आसतलें आनी मागीर सेलेब्रेशन शरां माड्याल कपेलांत म्हणटच आमी दोगूय आनी थोड्यो आमच्यो सिस्टरी सांजच्या दिसाक आसच्यो नात फाल्यां सांजे 5 ते 7 पर्यंत कुमसारां बायले पाद्री आमी अरेंज केल्यात तुमी कुमसाराक येवचें आनी बरें कुमसार करून नातालांचे परबेक तयार जावची 7 वरां जालीं म्हणटच म्हाका भायर सरूंक जाय रातचो परतून येतलो हांव
सोनवारा दीस भुरग्यांक मीस जाल्या उपरांत एडोरेशन आसा तरणाट्यांक नाताळाची निमणी तयारी तांकां तुमकां काही तर खुशी आसा वांटो घेवंक जाल्यार तुमी येवचे सांजचे मीस जाल्या उपरांत इंग्लीश भाशेन एडोरेशन भुरग्यांक आसतलें तरणाट्यांक आसतलें सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून येयात मीस सोंपलें देवाचे व्हड उपकार मागणें सामिंगेलीक सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकाराक देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गेच्या दोलबराच्या कुवरा देवाचे पदवीन सैतानाक आनी सगल्या खोट्या आत्म्यांक एमपणांत लोटून घाल कित्याक ते आत्म्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झोल पडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. आमचे मोदें देवून तूं ये. जी 1 पान 9 आनी 7 G1 पेज 97. Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे मोदें देवून तूं ये. सासणांक झाडपाय घेवून तूं ये. सगळे जाग्यार घालून तूं ये. सासणांक झाडपाय घेवून तूं ये. सगळे जाग्यार घालून तूं ये. Immanuel, Immanuel, आमचे